मोगा बाबणानो, जोवान आपल्या बरोवपाची सुरवात जेजू क्रिस्त जल्माक येवच्या पयलींच्यान केल्ली आसा. देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो. ताणें देवाचो पूत जावचो पसत न्हय, तो सदांकाल देवाचो पुतूच जावन आसा. जोवाचें शुभ वर्तमान दोनया जेजू क्रिस्ताची वळख आमकां 3 तरेन करून दिता. पयली म्हणजे ओरोंबाक सोबत आसलो, दुसरी सोब देवा सोम्या आसलो आनी तिसरे सोबद देव जावन आसलो. आनी ही त्या पुस्तकांतली पयलीच वळ जावन आसा. सोबद हें उतर दोनया जेजू क्रिस्ताक दिल्लें आसलें आनी तें एक व्हड अशें ताचें नांव जावन आसलें. ताजो सारको अर्थ लावंक सोंपें न्हय. खरें पळयल्यार दोनी जेजू क्रिस्त ग्रीक तत्वज्ञानांतलो लोगोस न्हय, तर इब्रू शास्त्रांतलो मेरमाने. पोरण्या कोर्रांत सोबद इतलो म्हत्वाचो आसलो तें पळयल्यार आमकां भिरांत दिसता. उदाहरण घेवचें जाल्यार यहोवा हें नांव पोरण्या कोर्रांत कोणूच घेयनासलो आनी केन्नाच ते आपल्या तोंडान हें उतर घेयनासले. हो सोबद इतलो पवित्र आसलो की ताजो उपेग ते केन्नाच करिनासले. पूण वोच आसलो आनी तो आपल्या सोरभोंवतणी आसलो हें ते जाणासले. ह्या सुवातेचेर तांकां ओरूंब जो आसलो तो फकत देवाचोच जावन आसलो, कारण देव जावन आसलो ओरूंब. आनी ह्या सगळ्याक जें कितें आसा तितल्याक ओरूंब आसा आनी शेवटूय आसा. आनी देव खूद ओरूंब जावन आसलो. ताका शेवट ना, निमूण सुरवात ना. पूण आयज ताणें तुका आनी म्हाका ह्या संवसाराचेर दवरल्यात. तूं आनी हांव ताज्या पुता उद्देशी ताचीं भुरगीं जावच्याक ताणें हें व्हड भाग आमकां दिल्लें आसा. खरें पळयल्यार ती सुरवातीची तारीख जावन आसली, म्हणजे ओरूंब ही सुरवातीची तारीख जावन आसली. जर आमी उत्पत्तीच्या सुरवातेक गेले तर आमकां हो ओरूंब दिसून येता आनी देवाची रोसना पळोवंक आमकां मेळटा. पूण हें तर कोणाकूच सारकें खबर ना की सुरवातेक म्हणजे केन्ना हाची सुरवात जाली आनी केन्ना ताजो ओरूंब जालो. हें फकत देवूच जाणा. ताची तारीख आमच्यांनी थारावंक जायना की अमुकूच 1000 वर्सां जालीं असो जर आमचो हिशोब आसा जाल्यार तो चुकूंक शकता. लक्षांत घेयात मोगळा बाबणानो, सोबद आसा अशें म्हणोंक ना, तर सोबद आसलो अशें म्हटलेलें आसा. तर कित्याची ही सुरवात? आमी जितले फाटीं वचत तितल्या फावट पवित्र पुस्तक बायबल अशें सांगता, ओरूंबाक देवान स्वर्ग आनी संवसार रचलो. तर ह्या वेळार आमकांय तो तेंच सांगता. ह्या वरवीं आमकां अशें दिसून येता की सुरवातेक ओरूंब आसलो आनी त्या वेळार दोनी जेजू त्या सुवातेचेर आसलो, कारण सोबद हें दोनया जेजूक दिल्लें नांव जावन आसलें. आनी उपरांत तोच मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जेलो. त्या सुवातेवेल्यान तो आमकां मेळूंक आयलो. तो त्या सुवातेचेर आसलो. इतल्या पयशिल्ल्यान तो आमकां मेळूंक आयलो. ताजो ओरूंब आमकां खबर ना, पूण तो ओरूंबाक आसलो हें आमकां फकत ओरूंबाक सोबद आसलो हाजे वयल्यान समजून येता. खंय ना खंय तरी सुरवात जावंकूच जाय. हें सारकें जावन आसा. ज्या सुवातेक सुरवात जाता ताका ओरूंब म्हणटात आनी हो ओरूंब खंय तरी जावंकूच जाय. आनी हो ओरूंब जावन आसलो दोनी जेजू क्रिस्त. कारण जोआची पयलीच वळ आमकां सांगता, ओरूंबाक सोबद आसलो, सोब देवा सोबें आसलो आनी सोब देव जावन आसलो. खरेंच मोगा बाबणानो, सोबद होच देव जावन आसा आनी तो ओरूंबाक आसलो. ओरूंब खंय आसलो तर तो देवा सरशी आसलो.
ह्या सुवातेचेर दुसरो शब्द पळोवया आमी, आनी सोबद देवा थंय आसलो. ह्या वरवीं हें सारकें आमकां दाखोव केल्लें आसा की तो देव बापा पासून एकदम वेगळो वो सेपरात जावन आसलो म्हूण. ताका आमी देव बाप म्हणून वळखूंक शकतात, कारण तो देवाच्या सांगाता आसलो. तर आमच्यांतले जायते जाण अशें म्हणटले की जर तो देवाच्या सांगाता आसलो तर तो देव ना. तिसरें उतर आमकां सारकें सांगता, आनी सोबद देव आसलो. आनी हाजे वेल्यान तर आमकां सारकें समजून येता की जेजू क्रिस्त देवबाब जावन आसलो म्हूण. ग्रीक भाशेन हें खूब सोबीत अशें बरयल्लें आसा आनी तें आमकां दिसून येता. तातूंत म्हत्वाचें उतर सुरवातेक आसा, म्हणजे सुरवातेक बरयल्लें आसा, आमी क्रिस्ताचें देवपण पयस करूंक शकनात. 14व्या वळीन, म्हणजे जोआच्या पयल्या आविसरांत आनी 14व्या वळीन 3 उदाहरणां आमकां पळोवंक मेळटात. सोबद मनीस जालो हें पयलें उदाहरण, दुसरें आनी तो आमच्या मदें जियेलो हें दुसरें, आनी तिसरें पळोवया तो कुरपेन आनी स्वतान भरलेलो ताची मोहिमा आमी देखल्या. पयल्या वळीन सांगलेल्या प्रमाणें सगळें सारकें आसा आनी सोबद मनीस जावन बेतलेहेमांत एका बाळकाच्या रुपान जल्माक येता. ह्या संबंदी जो हांव एक उतर पासून बरयना, तें कित्याक बरयना हें आमकां समजना. तुमकां खबर आसा तो अशें कित्याक करता तें? बेतलेहेमांत जेजूचो जल्म जालो आनी जेजूची खबर तो आमकां त्या सुवातेचेर कांय सांगना. म्हणजे जेजू कशे तरेन जल्माक आयलो आनी तो बाळक कशे तरेन वाडलो हें कांयच आमकां त्या सुवातेचेर मेळना. आनी ताणें आमच्या मदें ठिकाण केलें हें मात आमकां त्या सुवातेचेर मेळटा. जोआच्या पयल्या आविसरांत आनी 14वे वळीन दुसरें उदाहरण दिल्लें आसा तें खूब म्हत्वाचें जावन आसा आनी तातूंत आमी बारीकसाणेन पळोवंक जाय. खरेंच पवित्र पुस्तकांतलें एक एक उतर खूब म्हत्वाचें जावन आसा. तातूंत कांय मिसळ ना आनी तातूंत कांय कोण भितर घालूंकूय शकना. 2 कोरिंथकारांक चीत 5 आविसर आनी पयली वळ अशें तो म्हणटा, आमचे संवसारांतलें बिराड म्हणजे आमचे कुडीचो तंबू मोडून गेलो जाल्यार देवा कडलें घर, मनशाच्या हातान बांदिनासलोलें सासणाचें घर आमकां स्वर्गार आसा म्हूण आमी जाणा. ह्या ज्या घरांत आमी रावता तें फकत रावपाचें ठिकाण जावन आसा. तो तंबू जावन आसा. तो केन्नाय मोडून वचूंक शकता आनी ह्या वेळार तो तंबू आमी ह्या सुवातेचेर दवरून वचूंक जाय. आमी ह्या संवसारांत थोड्याच दिसां पुरते जावन आसा. आमी वाटसरू जावन आसा. आमी जात्रेकार जावन आसा. आमी आमचो हो तंबू हांगाच दवरतले आनी एक दीस देवाच्या सांगाता आमी वेतले. मोगा बापणानो, संवसार हो खूब व्हडलो जावन आसा. तातूंत जायत्यो गजाली आसात आनी त्यो सगल्यो गजाली आजुनूय देवान सगल्यांकूच उक्त्यो करूंक ना. आयज संवसारांत जायतो असो लोक आसा की देवाचें उतर तांकां खबर ना. आयज देवा पासून ते बरेच पयस आसा. तांकां देवाचें कांयच पडून वचूंक ना. ते आपल्या प्रमाणे देव घडटात आनी खूद ते तांचेच देव जावन आसा. देवाक केदींच कोणेंच पळोवंक ना. हें कित्याक तर देव जावन आसा ओरोम, तो जावन आसा आत्मो. त्या पासत ताका कोणेनूच पळोवंक ना. फकत दोनया जेजू क्रिस्ता वरवींच आमी ताका पळोवंक शकतात की देव आत्मो जावन आसा आनी ताज्या भक्तांनी ताका स्वतान आनी आत्म्यान बोजूंक जाय. देवाक केदींच कोणेंच पळोवंक ना आनी हें खरें जावन आसा. आमच्या मुखार जे देव आसात ते देव नासून आमच्या हातांची कामां जावन आसा. मनशाच्या हाताचें तें काम जावन आसा. पूण सोर पदवेदार देव जो ह्या स्वर्गाचो आनी संवसाराचो रोसना ताका कोणाच्यान पळोवंक जाता? सुर्या ताणें रोसलो
चोनरीम ताणें रोसलो. सुर्या इतलो पोडचोडीत आसा की आमच्या उदक्या दोळ्यांनी आमी तो पळोवंक जायना. आनी तो रोसनार देव कितलो पोडचोडीत आसूंक जाय तें तुमी पळया. आयज मनशाक हाजें कांयच पडूंक ना. मनीस थोडे दिसाचेंच बिराड घेवन ह्या संवसारांत येता, पूण ताका संवसार सोडून वेता आसतना इतलें दूख जाता की आपलें हें बाकीचें जें कितें आसा तें कोण व्हरतलो. तो इतलें चिंतना आपूण ह्या संवसाराचेर कांयच घेवन येवंक ना आनी ह्या संवसारांतलें आपूण कांयच घेवन वयचो ना. आयज थोडेच लोक ह्या संवसारांत अशे आसात की ते दोनया देवा पासत जियेतात. दूख आनी त्रास जरी तांचेर आयले जाल्यार ते सदांच खुशाल आसात. जेजू क्रिस्तान तांकां आपल्या हातांत घेतलेले आसा. ताच्या रोगता उद्देशी ताणें तांकां वेंचून काडलेले आसा. कारण हो ओरोम म्हणजेच दोनी जेजू क्रिस्त जावन आसलो. सोबदो म्हणजेच तो जावन आसलो. आनी वेळा प्रमाणे ताका कुडीन ह्या संवसारांत येवचें पडलें. मनशाच्या हातांतल्यान दूख आनी त्रास ताका सोंसचे पडले. आमी ज्या ज्या सुवातेचेर आसात त्या त्या सुवातेचेर ताका पळोवंक शकता. कारण ओतम्यान तो आमच्या बरोबर आसा. आमी कितें करूंक जाय हें आदी फुडें तो जाणा. तरी पूण मनीस आपल्या बोळान सगळें करूंक पळयता. मनीस आपल्या बोळान करता आनी चुकता. देवाचो आदार तो घेना. पवित्र पुस्तकांत जायते अशे मनीस आसले की तांणी आपल्या बोळान जायतीं कामां केलीं आनी ते तशेंच मरून गेले. पूण जेन्ना देवाच्या आदारान केल्लें काम हें खूब म्हत्वाचें जावन आसा. पोरण्या करारांत तर आमी शिकताच आनी नव्या करारांत आतां आमी पावलेले आसा. नव्या कराराची आमी 4 शुभवर्तमानां पैकी 3 शुभवर्तमानां पयलींच शिकल्यात आनी त्या संबंदी देवान आमकां जायतें दाखयिल्लें आसा. पूण जुआवाच्या शुभवर्तमानांत देव आमकां जें कितें दाखयता तें एक वेगळेच तरेचें जावन आसा. तें खूब सोबीत जावन आसा. तातूंत देव आमकां जायत्यो गजाली उगडाप्यो करता. तुमी जितले फावटी ते वाचीत तितले फावटी वेगवेगळे तरेन देव तुमच्या लागीं त्या उतरा उद्देशी उलयता. मोगा बाबड्यानो, खरेंच आयज जरी जायते तरेच्या चिंतनांनी आनी येवजण्यांनी तुजें काळीज भरलां जायत, पूण तुजी चिंतनां आनी येवजणे जर तुवें तुजेच कडेन दवरल्यो जायत जाल्यार तुजें जिवीत ल्हानूय जावचें ना, निमूण व्हड जावचें ना. पूण तुजें सगळें जिवीत जर तूं दोनया जेजू क्रिस्ता कडेन घेवन आयलो जाल्यार तुका तो जिवीत दिवंक शकता. आयज असले तरेचे लोक आसात की तांकां जिविताचें कांयच पडूंक ना. तांकां फकत पडलां संवसाराचें आनी संवसारा प्रमाणे ते जिवंक पळयतात. मोगा बाबड्यानो, आनीक एकदां तुमकां हांव परत सांगूंक सोदतां की जुआवाचो पयलो आविसर आनी पयली ओळ खरेंच ओरोंबाक सोबद आसलो आनी सोबद देवा सोबें आसलो आनी सोबद देव जावन आसलो. तर तुमी म्हणटले आयज हीच ओळ तूं इतल्या फावटी कित्याक वाचून आमकां सांगता. तर खरेंच आमी जाणा जावंक जाय सोबद म्हणजे कितें, ओरोम म्हणजे कितें आनी जिवीत म्हणजे कितें. खरेंच ओरोंबाक जो सोबद आसलो तातूंत जिवीत आसलें. तो सोबद म्हणजेच दोनी जेजू क्रिस्त जावन आसलो आनी जेजू क्रिस्ता उद्देशीच आमकां जिवीत मेळूंक शकता. ल्हान सुवात दोनया जेजून घेतली. ह्या संवसारांत तो आयलो. एक गरीब असो मनीस तो जालो. गरीब बाळकाच्या जल्माक तो आयलो. संवसार आनी स्वर्ग ताजोच आसलो. ताका ह्या संवसारांत कांयच उणें नासलें. कारण तो राजांचो राजा आनी पाश्चांचो पाश्चा. ताका कांयच उणें नासतनाय ताणें ल्हान कूड कित्याक घेवंक जाय आसली. ताणें गरीबसाणेन कित्याक येवंक जाय आसलें. पूण गरीबसाणेन येवन ताणें तुका आनी म्हाका ग्रेस्त केलें. तो ल्हान जालो आनी आमकां ताणें वयर काडलें. आमकां ताणें व्हड केलें आनी लोजेचें आनी पातकाचें मरण तो मेलो. पातक ताजे थंय नासलें. पातक म्हणजे ताका खबरूच नासलें. पूण तुज्या आनी म्हज्या पासत तो पातक जालो.
पातकान ताणें जल्म घेवंक ना. पवित्र आत्म्या उद्देशी ताचो जल्म जालो. खरेंच देवाक कुडीन ह्या संवसारांत येवंक जायना आसलें. त्या पासत दोनी जेजू खूद कुडीन ह्या संवसारांत आयलो. जरी तो रोजनार आसलो तरी मनशान ताका वळखूंक ना. कारण मनशाची कर्तुबां वायट जावन आसलीं. मनशान काळोखाचो मोग केल्लो आसलो. ताका उजवाड नाका आसलो. पूण खूद दोनी जेजू उजवाड जावन आसलो. आनी हाजो मोग सगळ्यांनी करूंक जाय आसलो. ताणें आमच्या ह्या ल्हानशा काळजांत रावचे पासत अशे तरेन ताका येवचें पडलें. ताणें देवाची मोहिमा पुरगट केली आनी आयज तो पूर्ण जावंक पावलो. मोगा भाव भयणींनो, हांव हीं उतरां तुमकां परत परत सांगतां की देवाक केन्नाच कोणें पळोवंक ना. एकल्यानूच ताका पळयला आनी तो जावन आसा ताजो एकलोच मोगाचो पूत. ताजेच वरवीं आमी देवाक पळोवंक शकता. मनशाच्यान देवाक पळोवंक जायना. कारण मनीस ताका पळोवंक शकना. कारण देव पवित्र जावन आसा. आनी पवित्र देवाक कोणाच्यान पळोवंक जाय? मेळ्या मनशान ताका पळोवंक जाता. पातकान जेतल्या मनशान ताका पळोवंक जाता. कारण तो पवित्र देव जावन आसा. परत आनीक एकदां आमी तीच पयली वळ परत वाचुया. ओरोंबाक सोबद आसलो. हो सोबद दाखयता पयलींचो काळ म्हणजे भूतकाळ. सोबद मनीस जालो हें दाखयता आतांचो काळ म्हणजे वर्तमान काळ. आनी देवाक केदींच कोणें पळोवंक ना हें दाखयता भविश्य काळ. ताका एकल्यानूच पळयला आनी तें हांवें तुमकां जायते फावटी सांगलेलें आसा. ह्या सुवातेचेर ताजी लांबाय, ताजी रुंदाय आनी ताजी उंचाय आमकां पळोवंक मेळटा. ओरोंबाक सोबद आसलो ही ताजी लांबाय जावन आसा. तो ह्या पृथ्वीचेर कुडीन आयलो ही ताजी रुंदाय जावन आसा. आनी कोणेनूच केदींच देवाक पळोवंक ना ही जावन आसा ताजी उंचाय. मोगा भाव भयणींनो, आयज आमकां बऱ्योच गजाली पळोवंक मेवल्यो. देवान आमकां जायतें शिकयलें. देव बाब जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां जायतें दाखोळ करता. पयलो तो आमकां दाखोळ करता ताजो मोग. कारण ताणें तुजो आनी म्हजो मोग केलो. जीव दिवन मोग केलो. जो कोणूच केदींच करूंक शकना इतलो ताजो मोग जावन आसा तुज्या आनी म्हज्या थंय. आयज जर कोणाच्या जिवितांत जेजूचो मोग ना जाल्यार तांकां जिवितूच ना. तो जिवंत आसूनय मेलोल्या सारको जावन आसा. आनी जें जिवीत जर आयज आमकां जें फावो जालां तें फकत दोनया जेजू क्रिस्ता उद्देशी फावो जालां. तर मोगा इश्टानो, जेजू जावन आसा तुजो आनी म्हजो सोडवंदार. आनी आयज पासून आमी सोडवंदाराक पळोवया. आमची नदर आमी संवसारा वयली काडुया. आमच्या गिरेस्तकायेचेर आसलेली नदर आमी पयस करुया. आनी जो तुजो आनी म्हजो सोडवंदार आसा ताका आमी पळोवया. कित्याक ताणें तुज्या आनी म्हज्या पासत जीव दिल्लो आसा. मोगा भाव भयणींनो, खरेंच हीं उतरां खूब सोबीत जावन आसा. आनी ह्या उतरांचो तुका कितें फायदो जालो वो तुजी कसली मागणी आसात ती आयजूच म्हाका कळय.